कोविड दुयेंत जाल्ल्या चडशा दुयेंतींनी स्वताच्या घरांतूच रावपा खातीर भलायकी खात्या कडल्यान परवानो घेतला. कोविड कॅअर केंद्रांत दुयेंती आसात, तांचेर थंय आशिल्ल्या दोतोरांची नदर आसा. घरांत रावपी दुयेंतींच्या भलायकेची गोंय सरकाराक खंत आशिल्ल्यान तांचे खातीर होम आयसोलेशन किट तयार केला. स्वताच्या घरांत रावपी कोविड दुयेंतींक ह्या किटाची खूब मदत जातली, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयलो. विवांता हॉटेलांत जाल्ल्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याक भलायकी खात्याचो मंत्री राणे, गोंय मेडिकलाचो डीन बांदेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. गोंयांत आयच्या दिसा एप्रॉक्सिमेटली 3500 लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला. आमी कित्याक सांगता, फाल्यांच्यान ह्या सगळ्या लोकांक हो किट जो आसा हो एवेलेबल जातलो. म्हणजेच तितक्या लोकांक जर किट आमी एवेलेबल करून दिलो जाल्यार तांचो नंबर हॉस्पिटलांचो नंबर कमी जातलो, ताज्या पेक्षा तांचे हेल्थ मेंटेन जातलें. म्हणजे तांकां प्रॉपर एंटीबायोटीक जर घेवपाक लागले ताज्या बरोबर रेस्टॉल जाल्यार फुडली कॉम्प्लिकेशन्स जी आसा तांच्या हेल्थाचेर जे परिणाम जाता ते वाडचे ना अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच ताजो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक जावचो. एक स्टेप घेतल्या ती आनीकूय फायदेशीर जी आसा ही ठरतली. हेका जोडून आमी आतांच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजित राणे हांणी सांगलें की काल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धनजी हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक प्रोटोकॉलय डिक्लेअर केलो आनी त्याच बरोबर काल माननीय पंतप्रधानांनी कॅम्पेन डिक्लेअर केली. कोविड-19 अजून वचूंक ना जगाचेर आनी देशाचेर. कोविड-19 अजुनूय आसा. तांच्यांनी म्हटलें की पुराय सगळ्यांनी ह्या कॅम्पेनिंगात आमी परत परत कित्याक म्हणटा हें की वी वॉन्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्स ऑफ 2 meters. We want to use mask when we are in public, when we are coming in contact. We want to use the mask, face cover compulsory use करपाक जाय. तिसरें hand wash or sanitizer use हो एक कंपल्सरी. दिस कॅम्पेन तेंच्यांनी परत एकदा फ्लोट केल्या आनी आमी सगळ्यांनी त्या कॅम्पेनिंगान पार्टिसिपेट जावन चडांत चड लोकां पर्यंत ही कॅम्पेन पावन अवेरनेस मेंटेन दवरचो पडटलो. ताका जोडून तेंच्यांनी ताज्या फुडें हांवें म्हटलें की आयुष प्रोटोकॉल, the National Clinical Management Protocol based on the Ayurveda, Yoga, Naturopathy in the management of the COVID-19, which is published by our Health Minister हर्षवर्धनजी. त्यांच्या सगळ्यांच्या सायटीचेर घातला. आतांच हेल्थ मिनिस्टर आनी आमची पुराय टीम हांच्यांनी डिस्कस केला की पुराय गोंयांत म्हणजे तेंच्यांनी मायल्ड टू मॉडरेट केसीस आनी पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट हाज्या खातीर आयुष डॉक्टर्स जे आसा ते प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे तांच्यांनी कितें प्रोटोकॉल आसचो हाज्या सहीत दिला, कितें मेडिसिन दिवची, कितें योगासनां करची आनी तांचो आमी जेका म्हणटा की डेली डायट म्हणजे दिनचर्या म्हणजे दिसाचो प्रोटोकॉल कितें आसचो गोंय आयुर्वेदाच्या प्रमाणे तांच्यांनी कोविड मॅनेजमेंटांत सांगलेलो आसा. आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसाक एप्रॉक्सिमेटली आमचे 130 सुमार आयुष डॉक्टर्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टाचेरूय घेतलेले आमचे डॉक्टर्स आसात. ताका सगळ्यांक घेवन पुराय सगळ्या PSCच्या माध्यमांतल्यान आमी पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट आनी आतांचे असलेले कोविड आनी लोकां मदीं अजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस करपाक शकतले आनी कोविड कंट्रोल करपा खातीर आमकां ह्या प्रोटोकॉलाची खूब मोठी मदत जातली. आय थिंक द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस वॉन्ट्स टू टेक दीस इनिशिएटिव्स इन द पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट ऑल्सो.